ते कितले डिस्टर्ब केले आम्ही जाणा तेंका फोन कोण मारता तो आम्ही सगळे जाणा फोन कितले मारले कितें केले ऑपोजिट पार्टी आम्ही डिस्पस होता आम्ही पाया पडवा गेले आम्ही पाया पडवा गेले बट वी आर ओनली गोइंग टू कॅम्पेन विथ 10 पीपल 10 जाणा कॅम्पेन चालू जावंक ना कॅम्पेन चालू जावंक ना आम्ही मागणे करूंक येयल्या येस 100% वी आर नॉट अलाउड भितर 10 जाण आसले आम्ही आम्ही कॅम्पेन सर 2 सँक्शनां पडटली एक तर कॅम्पेनिंगचे पडटले एंड सेकंडली फॉर वायोलेटिंग कोविड प्रोटोकॉल वी कॅनॉट हेल्प इट वी हॅव बीन गिवन स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स टू टेक एक्शन आम्ही त्या घरान वयताना 10 लोक आसतले तुम्ही रावा न्हू सर तुम्ही पळया न्हू रावा न्ही सर ते वयता बाबा तुम्ही सगळे तिगा वसात तांकां कोणे आपोवंक ना सर आयज कितें वी अंडरस्टँड दॅट दे केम आयज सगळे एफआयआर बीन ते ऑपोजिशनाचेरूच आहा हांव सरकारात जर आसलो जाल्यार तुम्ही येवचेच नासले हिंगा आमी जाणा ते आमी सगळे जाणा तुम्ही वचून विचारा आम्ही सगळीकडेन गेला हांव डेप्युटी सरपंच सांगोळडा जलिशा तुळसकर आज आमी हांगा बेताळ शर्वणी देवळाच्या थळान हांगा सगळी हाजीर जाल्ली आसा आमच्या मदीं आसा सर मायकल लोबो तशेंच आमचे रेईस मागुसचे नामनेचे अशे श्री केदार नायक आणि हांगा सगळे जमिल्ले आसात ते आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोक तशेंच सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसलेले पंचायत तांचे पंचायत मेंबर्स आणि तशेंच एक्स पंचायत मेंबर्स आमी सगळे जाणां हांगा हाजीर आसात म्हणल्यार ते आमचे केदार नायकाक सपोर्ट करपाक आमकां खबर आसा की जशें की तांच्यांनी रेईस मागुसाची उदरगत केल्ली आसा तशेंच आमकांय जाय की आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी उदरगत जावची म्हणून आमी सांगोळडा भितर शर्वणीचे देवस्थानाचो आशिर्वाद घेवन सांगोळडाच्यान कॅम्पेनिंग चालू केल्या सर मायकल लोबोन सांगला तशें आमी जेन्ना कॅम्पेन चालू केली तेन्ना थोडे लोक आमी देवळान नाल्ल दवरता आसतना थोडे लोक आमकां आशिर्वाद दिवंक आयिल्ले पूण जे इलेक्शन कमिशनराचे जे रेस्ट्रिक्शन जे रूल आसा ते म्हाका दिसता आमकांच लागता ते रुलींग पार्टीचे जे कॅन्डिडेट आहा ते 100-200 लोक घेवन फिरता तेन्ना कोणाक दिसना पूण आमी फक्त हांगा जेन्ना नाल्ल दवरूंक येता तेन्ना लोकांक देवळान सुद्दां येवपाक हांगा दिनात ते हांगच्यान येवन तेंच्यांनी येवन आतां सगळ्या लोकांक हें करून घातल्या आमी वी स्ट्रिक्टली अवॉइड बाय द रुल्स गिवन बाय द इलेक्शन कमिशन आमी फक्त 10 जाणां कॅम्पेन करतले त्या वयर आमी करचे ना पूण हे एटलिस्ट अशी दादागिरी आसा पळय ती अशी करची न्ही आनी जे लोक आतां हांगा आयिल्ले सगळे बेजार जावन गेल्ले आसा की देवळान सुद्दां जर येवंक आमकां दिना जाल्यार आनी कितें उरलां काय म्हणून फक्त प्रे करता आसतना भायरच्यान आनी ते बीन आमी फक्त 10 जाणां भितर आसलेले लोक सगळे सोशल डिस्टन्सिंगान भायर रावल्ले एनीवेज सांगपाचें म्हटल्यार हांव मागता सांगोडच्या लोकांक तुमी तुमच्या दोळ्यांनी सगळें पळोवन घेतला कितें चल्लां पळय तें सगळे कडेन मागता की आमी आयज हांगा कॅम्पेन चालू करता आमी 10 जाणां डोर टू डोर कॅम्पेन आमकां स्टार्ट करची पडटली ईच एंड एवरी घरा आमी पावतले सगळ्या हांगच्या लोकां कडेन वोटरां कडेन मागता की आमकां सपोर्ट करचो आनी काँग्रेस सरकार फुडलें येता सगळ्यांक खबर आसा 100% येतलें ते सरकारान आमचे एक भितर वांटो आसचो म्हणून म्हाका तुमी सगळ्यांनी वोट मारून येता त्या 2022च्या 14 तारखेक 14 फेब्रुवारी म्हाका वोट मारून म्हाका तुमी एक आशिर्वाद दिवचो आणि फुडल्या असेंब्लीन धाडचो सगळे आयज सांगोळडाची सरपंच आमचे डेप्युटी सरपंच जलिशा दाबोलकर हांगासर येयल्ले आसा बाकीचे सगळे जे पंचायतीचे मेंबर आसूं एक्स सरपंच आसूं ही सगळी हिंगासर येयल्ली आहा एकवटान हिंगासर एकवटान कित्याक येयल्ली आहा की एक मतान मत जे आहा सगळ्यांचे लोकांचे हे आमचे बाब केदार नायकाक पडचे काँग्रेस पक्षाचे आणि खूप वेगवेगळे प्रयत्न चालू आहा जेन्ना जेन्ना लोक भायर सरता की काँग्रेस पक्ष स्ट्रॉंग जावचो काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार केदार नायक जिखचो तेन्ना तेन्ना जे रुलींग हिंगासर पक्ष आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत आपूण खुद फोन मारता ही रॉंग ही चुकीची गजाल असली तेणे इतलो सकला पडचो न्हू
डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो एक टायमार गुड फ्रेंड आसलो, आमी दोगूय घुमटा वाजोवपी गणपतीक बसून वांगडा. पूण तेणें इतले तरी सोकला पडचो न्हू अशें म्हाका दिसता. हांव जाणा तेणें जयेशा खातीर फोन मारीत आसतालो तो आदी, खूब मारतालो. पूण आतां कोड ऑफ कंडक्ट चालू आहा, तेका तूं 500 लोकांक घेवन भोंवपाक दिता. आमचे लोक देवळा कडेन पांय पडोंक बसून येत जाल्यार तूं तेंकां धांवडून घालता. हें सारकें न्हू बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत. दीस इज रॉंग. वॉट यू आर डुईंग इज इनजस्टीस. यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आयज बसून. थोडे दीस उरल्या तुजे थोडे दीस उरल्या. 10 मार्चा उपरांत तूं ना. तुका भिवपाची गरज आहा आयज की तूं फुडें आसचो ना म्हणून. हें हांव सांगून सगळ्या लोकां कडेन आनी एकदां हात जोडून मागता की तुमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाब केदार नायकाक बहुमतांनी विजय करा, तेका मत घाला. आनी जो कॅन्डिडेट बीजेपी घाण म्हणटालो, बीजेपीचो कॅन्डिडेट बीजेपी घाण म्हणटालो, व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता, चालू दा व्हिडिओ तेजो, ही घाणीन आमी केन्नाच पांय दवरचे ना अशें म्हणटालो. ह्या मनशाक सारको पयस काडा, तेका सारको घरा धाडा. आनी ही करपाची आयज काळाची गरज आहा. नाजाल्यार पळय ही दादागिरी हिंगा चालू आहा ती चालू दवरतली. ही चालू दवरतली दादागिरी. लोकांक त्रास जातले, जाल्ले आहा त्रास म्हणून आमी भायर सरलेले आहा. बीजेपी पार्टीनसून आमी भायर सरलेले आहा. हे आयज यूज करता. पुलीस मशिनरी इज बींग मिसयुज्ड. एवरीथिंग इज बींग मिसयुज्ड. People have to understand that the change is required. The change is imminent. It is coming. And I am quite confident that the people of Saligaon constituency will vote Kedar Naik. काँग्रेसाक वोट घाला तुम्ही केदार नायकाक. आम्ही आधी सांग काँग्रेसच नाही.